फोकस जर आमी दुसरे एनर्जीज हे करप, लायक गोंयान आमचे कडेन आर देर मेनी ऑप्शन्स लायक टायडल एनर्जी बीन अशे वेगळे वेगळे ऑप्शन्स आसा, ते यूज करूं शकतात काय कितें आमी? कॅन वी यूज दोज ऑप्शन्स? आणि पावर जो गरज आसा तो युटिलायज करपाक आमकां पावर ती एनर्जीज यूज करूं शकता आमी? बेसिकली त्या खातीर सद्या इकोसिस्टम तितलो मॅच्युअर जावंक ना गोंयान, बिकॉज त्या खातीर तुमकां सपोर्टींग इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय. हाऊ डू यू नॉट ओन्ली द टॅक्नॉलॉजी जी टायडल पावर तुमकां हार्नेस करपाक, आनी बाय द वे ती अजून मेरेन टॅक्नॉलॉजी पर्से सुद्धा ग्लोबली तितली मॅच्युअर जावंक ना. खुबशे रिसर्च आनी एक्सपेरिमेंट्स आर गोईंग ऑन, सम आर बेटर दॅन दी अदर, पण सामकी फुल्ली मॅच्युअर ती जावंक ना. लेट अस से इवन एक प्रॉपर गुड सोल्युशन सुद्धा आम्ही पिकअप केलो, त्याच्या खातीर जो सपोर्टींग इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तो गोंयान त्या सायडीन अजून मेरेन वाटचाल करूंक ना. सो म्हाका दिसता ताका मातसो टायम लागतलो, बट डेफिनेटली सोलर पावर हे एक सोल्युशन आमचे कडेन सद्या आसा. पूण म्हाका हेजेर एक पॉयंट आनी एक एड करपाक जाय म्हाज्या सायडीसून. इवन दो सद्या आमकां एक सप्लायचो, जशें मांगिरीश बाबान म्हटलें की इट इज अवेलेबल ऑर लोड शेडिंग इज लेस कंपेर्ड टू सम ऑफ द अदर पार्ट्स, म्हाका दिसता क्वॉलिटी ऑफ सप्लाय सुद्धा पळोवपाक जाय. बिकॉज आमचो सद्या असो एक्सपिरियन्स आसा, वोल्टेज फ्लक्च्युएशन्स बी जे जाता ते खूब इरेटीक आसा सद्या. आणि त्याच्या खातीर एस्पेशली एज अ IT, जर आमचे कडेन आतां न्हू एक्सपेन्सीव सर्वर्स आसा, लॅक्स ऑफ रुपीज तेतून आमी इन्वेस्ट केलेले आसा. एकदम हाय एंड आमचे कडेन वर्क स्टेशन्स आसात, बिकॉज आमचे जे इंजिनियरींग सॉफ्टवेअर्स बी चलता तेंची डिमांड रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्युटर्स इज व्हेरी एक्सपेन्सीव. आवर वन कंप्युटर वील कॉस्ट लॅक्स ऑफ रुपीज बेसिकली. सो तेतून जे डिस्रप्शन जर जालें जाल्यार एक कितें सिस्टम जर गेलो, तेजो जो खर्च आनी डिस्रप्शन आमच्या कामान जातलो, दॅट इज मॅसीव. ना ऑब्वियसली फॉर अ कंपनी लायक अस, आमी 5-6 वरांचो पावर बॅकअपान इन्वेस्ट केलेले आसा. आमचे कडेन आमचे ओल्ड वोल्टेज रेग्युलेटर्स आमी इन्स्टॉल केलेले आसा. सो हो एक एडिशनल ऑनलायन UPSs आनी मागीर इवन वोल्टेज रेग्युलेटर्स ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टंटली, बिकॉज तेतून तुमी एरेटीक जर कितें वोल्टेज फ्लक्च्युएशन येयलें जाल्यार तो इट्स लायक गेटीर कोण तरी उबो रावन ते स्टॉप केलें, तितलो डॅमेज कंट्रोल करपाचो प्रयत्न. सो हे इश्यूज आमकां इन्वेस्ट करचे पडटा एज अ इंडस्ट्री. आणि म्हाका दिसता कमिंग बॅक टू युअर वन पॉयंट जे तुमी म्हटले की कित्याक हे ग्रोथ जायना, म्हाका दिसता टॅलंट, आय कंप्लिटली अग्री विथ दी अदर पॅनलिस्ट की टॅलंट अवेलेबिलिटी हो एक गोंयान मातसो प्रॉब्लम आसा एक्चुअली. आणि तो कित्याक प्रॉब्लम आसा हेय आमी समजून घेवपाक जाय. नॅस्कॉमचो एक सर्वे येयलेलो 2019 येयला. पॅन इंडिया लेवलाचेर सुद्धा करंटली आमची जी एम्प्लॉयबिलिटी आसा, हांवें पयला खंय ऑलमोस्ट 3200 इंजिनियरींग ग्रॅज्युएट्स पास आउट जाता अक्रॉस वेरियस स्ट्रीम्स, मेकॅनिकल, सिव्हिल, ऑल दॅट. भितरले ओन्ली 48% आर एम्प्लॉयबल. सो एक गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्या, जर 3000 ग्रॅज्युएट जर येतात मार्केटान गोंयान, जाल्यार भितरले 50% आर नॉट एम्प्लॉयबल. दे आर नॉट अप टू द मार्क. तांकां रिक्वायर्ड स्किल सेट्स, एप्टिट्यूड, एटिट्यूड हो मिसींग आसा तेंच्या कडल्यान. ओके, तेतूंतल्यान मागीर जे 50% उरता तेतून मागीर भुरगे सिलेक्ट जाता, जे मेजॉरिटी मागीर गोंयच्या भायर वचपाक प्रिफर करता, बिकॉज थंय डेव्हलप इकोसिस्टम्स आसा. गोंयान ती मिसींग आसा. सो हो एक चॅलेंज आसा. पण एट द सेम टायम एज अ एंटरप्रिनर, एज अ बिझनेसमॅन, यू आर पर्पेच्युअली ऑप्टिमिस्टीक एक अप्रोच आसता. सो म्हाका दिसता स्लोली ती इकोसिस्टम गोंयान बिल्ड जातली. गोंयान ऑब्वियसली आतां जवळ 250 कितें IT कंपनीज आसात, आनी म्हाका दिसता हे स्लोली फुडें बिल्ड जातले, आनी हेचो फायदो आमकां सगळ्यांका येतलो इकोसिस्टम लेवलाचेर. बट आयच्या डेटीन तो मिसींग आसा. सो to tap this problem at this point with respect to employability and are you industry ready अशें म्हणलें जाल्यार हो आमचे एटलीस्ट इंजिनियरींग सेक्टरान इंडस्ट्री रेडी म्हणटा तो शब्द केन्ना आसपाकूच शकना, कित्याक की वी आर इन अ एटलीस्ट इन IT वी आर सो फास्ट ग्रोईंग एंड वी आर इनोवेशन एवरी डे. आतां आमी हांगा बसल्या म्हणल्यार कितें तरी थंय त्या सायडीन कितें तरी नवें इन्व्हेंट जाल्लें आसतलें आनी कितें हें जाल्लें आसतलें. सो वी आर ग्रोईंग एट दॅट पेस दॅट यू कॅनॉट रियली से की इंडस्ट्री रेडी असो जावपाक शकता कोण मनीस. तो आज जो पळय एक टॅक्नॉलॉजी प्रोग्रामींग लँग्वेज जो फर्स्ट इयराक शिकिल्ली आसता, बाय द एंड ऑफ 4th इयर ती ऑब्सोलीट जावन पडटा, ती टॅक्नॉलॉजीच नासता. सो अशें आमी एक हातून जेन्ना आसता, वन थिंग टू मेक employability or an attempt what is happening, and I would really appreciate the new education policy on this, that they have now introduced internships, and they have made internships compulsory in the second, the third year for most of the engineering colleges as well as professional other BSc BCA colleges, so that you are knowing what is happening in the industry. तू क्लोजली काम करता इंडस्ट्रियलिस्टा बरोबर, और यू गेट अ मेंटरशीप फ्रॉम अ एंटरप्रिनर, सो दॅट यू आर knowing what are the ground level problems, you know how to
sit in the workplace, how to behave in a workplace, तुझो एटिट्यूड जाग्यार बसता. देन यू ऑल्सो नो की बाबा तुजी टेक्नॉलॉजी तूं शिकतलो ही सेकंडरी, एटलिस्ट तुजो एटिट्यूड आनी एप्टिट्यूड समज तुजो जाग्यार बसलो जाल्यार तुका टेक्निकल स्किल्स आमी शिकोवपाक शकता. इज वॉट कॉन्फिडन्स येता if at all this internships are goes in a good way. So I think we are trying, attempts are going on, but ultimately it is one's perception also, because आता अर्दे लोक आता आमच्या सायडीतल्या गांवांनी समज आमी जेन्ना पळयतात हू आर मोस्टली गेटिंग इन्फ्लुएन्स्ड बाय अवर leaders or political leaders, half the time they want to go for government jobs. Okay, so government jobs म्हणून of course our honorable CM Dr. Pramod Sawant is also of the opinion people should not jump for government jobs. He always is the talks very openly about this, that go in private sectors or you be a job giver if you cannot seek a job. So at least these are some things which people have to come up if at all to government job ते धावपाचे आणि ते getting into all that nonsense things, which I feel we have to make sure that mentality or that mental block should disappear. Then only आणि मातशें employability तयार जातली गोंयान. आनी म्हाजेर हेजेर हांव जस्ट एक म्हाजो पर्सनल एक्सपिरियन्स शेअर करूंक शकता ऑन द गव्हर्मेंट जॉब. म्हाजो असो एक्सपिरियन्स आसा फॉर द बेनिफीट ऑफ द व्ह्युअर्स की म्हाज्या ऑफिसांतले लोक अशे आसा दे वर अर्निंग मोर, दे हॅव स्टील लेफ्ट एंड टेकन अप गव्हर्मेंट जॉब. सो हो अप्रोच खरोच आसा, बरोबर आसा काय हे म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी हेचेर विचार करपाक जाय.